हरे कृष्णा. तुमका सगळ्यांक मिगेले नमस्कार. आजी आम्ही श्री चैतन्य महाप्रभूले महाप्रकाश लीला हाचे बग्गे आयकुया. आमकां पुराजनाक ಗೊತ್ತशिल्ले श्री चैतन्य महाप्रभू आनी तांगेले पुराजन सहचर आनी श्रीवास ठाकूर तांगेले घरांतू तांगेले घराचे अंगणांतू सतत जावन गेनू हरिकीर्तने करता आशिल्लींची. प्रति दिवसू आनी प्रति रात्री सतत जावन गेनू केदन समय तेदना तांणी हें संकीर्तन करता आशिल्लींची. श्री चैतन्य महाप्रभू आनी स्वयं कृष्ण जलरीची भक्तालेक रूपांतू आयलले अशी असल्या समेत तांणी तांगेले सहचराले पुराजनाले भट्टू नित्यानंद प्रभू, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकूर, हरिदास ठाकूर अशी तांगेले मस्त सहचराल भट्टू सेरून गेनू कीर्तन करता आसताची. अशीची एक दिवसू तांणी कीर्तन करता आसतना थंयची लागीं आशिल्ले सालिग्रामा लागींचे विष्णुमूर्ती आसचे आसना वयली श्री चैतन्य महाप्रभू वचून बेसताची आनी पुराजन भक्तांक सांगताची, हावाची कृष्ण, हावाची नारायण, हावाची विष्णू म्हणून तांकां पुराजनाक सांगताची. हें आयकून गेनू श्रीवास ठाकूराक भारी आनंद जाता. तेदना श्रीवास ठाकूर पुराजनाक सांगता, मिगेले घरांतू पळयाची देव आजी तगेले रूप दाखयतास, तकाची आमी आजी देवाले विजृंभणेन अभिषेक करुया आनी ताका विंगड विंगड भोग अर्पण करुया म्हणून श्रीवास ठाकूर पुराजना सांगता. तांणी पुराजन सेरून गेनू गंगा नदीक वचून गेनू उद्दा हाणू हाणू विजृंभणेन श्री चैतन्य महाप्रभूले अभिषेक करच्याक आरंभ करताचे. ता करता आसतना श्रीवास ठाकूराले घराचे कामांतू सहाय करताली एकली दुखी म्हूण गेनू आसता. ती एक सरळ भावांतू गंगाचे उद्दा हाणू हाणू हें अभिषेक करूंक दिता आसता. हें पळोवन श्री चैतन्य महाप्रभूक भारी एक खुशी जाता आनी चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूराक निमगिता, कोण ही बायल मनशी इतले विनम्र भावान सेवे करतास म्हणून निमगिता. तेदन श्रीवास ठाकूर सांगता, ती आमगेले घराचे कामांतू सहाय करताली, तिगेले नांव दुखी म्हणून सांगता. तेदना श्री चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूराक सांगता, आज तुलेन हिगेल नाव दुखी नाही, तिगेल नाव सुखी म्हणून गेलो. हांव मिगेले संपूर्ण कृपे तिका दितास आनी तिका कृष्ण प्रेम हांव तिका दितास म्हणून गेनू सांगता. अशी दुखी जावन आशिल्ली तिगेले विनम्र भावान श्री चैतन्य महाप्रभूले कृपेक पात्र जाता. अशीची तांणी विंगड विंगड भोग आनी हाणू श्री चैतन्य महाप्रभूक दिता आसताची. रसगुल्ला, संदेश, विंगड विंगड नमुनेचे स्वीट्स, कडेरी, केळ्याचे गडाई आनी विंगड विंगड नमुनेचे फलवस्तू आनी विंगड विंगड म्हळ्यारी आत अन्नकूटांतू कशी तांणी म्हळ्यारी ते गोवर्धन लीला ते जत्ताना म्हळ्यारी अन्नकूटांतू अनियोर म्हूण गेनू कशी देवान भरपूर जावन गेनू भोग स्वीकार केला लस
तशीची त्यांची भावारी श्री चैतन्य महाप्रभू मक्का अनिके भोग हाडाची मुनगेनु विंगड विंगड नमुनेचे भोग तो स्वीकार करता असता आणि भक्तांनी कुशेरी देवाक हे भोग अर्पण करता असताची हे पुरा जल्लाल तेदना श्री चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूराक आपयता. श्रीवास ठाकूर तुका उडगा सस्वे तुव फुडे देवानंद पंडित म्हणलाले ऐकलेले भागवत प्रवचन जत्ता असता आणि तो कालीय मर्दनाचे कहाणी सांगता असताना तुव भावूक जाऊन गेनु कृष्णा कृष्णा म्हणून गेनु सांगिल तेदना पुराजन तांका हे प्रवचन ऐकूच्याक करकर जाता म्हणून गेनु तुका ते प्रवचनातुल्यान भायर लकेताची तेदना तुका त्या भावुकतेतुल्यान भायर आल्या तेदना हे पळोवन गेनु बेजार जाल्लास तेदना तू घराक वापस वचून गेनु हे भागवताचे पुस्तक वचून गेनु तेदना तुका वापस त्या भाव वापस येता त्या कोण केला म्हणून तुका गोतस्वे ते हावेची तुक ते भाव हाडयलाले म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूराक सांगता. आणि ताजे नंतर श्री चैतन्य महाप्रभू मुरारी गुप्ताले तिकण पळोवन गेनु सांगताची मुरारी गुप्ता हंग्यो तुका गोतस्वे रामायणा अंतू तुव वानर सेनेक लीड कोर गेनु तुव युद्ध केल्लालस म्हण गेनु मुरारी गुप्ताक तागेले श्रीरामचंद्राले रूप श्री चैतन्य महाप्रभू दाखयता. तेदना मुरारी गुप्ता नित्यानंद प्रभूले देक्कना पळयताना नित्यानंद प्रभू लक्ष्मण जावनु मुरारी गुप्ताक दिसता आणि विंगड विंगड वानर सेने आणि दिसता आणि तशीची मुरारी गुप्ता तक्काची पळोवन घेताना तक्का तागेले बाल आसून गेनु वीर हनुमानाले एक रूप तक दिसता अशी आम्ही अर्थ करून घेऊयात. मुरारी गुप्ता म्हळ्यारी हनुमानूची म्हूण गेनु आणि हनुमानाक हे श्रीरामचंद्राले रूप पळोवन गेनु भारी संतोष जाता आणि चैतन्य महाप्रभू निमगीता मुरारी गुप्ता तुका कसन वर जावका तू निमगी म्हूण गेनु सांगता. तेदना मुरारी गुप्ता सांगता म्हाका जन्मांतरा कितले जन्म जल्लार समेत तुवची मिगेले मास्टर आणि हांव तुगेले सेवक जावन आसका आणि हांव तुका केदना विसरचें नज सतत सेवे हांव तुका करता आसका हांची वर म्हाका जावका म्हूण गेनु मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य महाप्रभूक निमगीता. त्या जाल्ली नंतर श्री चैतन्य महाप्रभू हरिदास ठाकूर आले तिकन पळोवन गेनु सांगता हरिदास ठाकूर तुका उडगा सस्वे तुका मार्केट प्लेसान तू 21 टाइम्स त्यांनी हे मारलालस जाल्यारी त्या विप्पान मारताना 3 पंता मारल्यारीची कोणी जिवंत आसनाची जाल्यारी तुका 21 टाइम्स मारल्यार समेत तुका कसने जायनी ते कसलेक म्हणून तू गोतस्वे म्हूण गेनु श्री चैतन्य महाप्रभू तागेल फाटी दाखयता. त्या फाटी वयरी बरे तांबडे तांबडे बरे येवन आसता हे पळोवन गेनु श्री हरिदास ठाकूर थंयची मूर्छे चुकून सोडता. आणि त्या जाल्ली नंतर श्री चैतन्य महाप्रभू विंगड विंगड जनाक अशीची भक्तांक पुराजनाक तागेले कृपे दाखयता आसता. हाची नंतर श्री चैतन्य महाप्रभू श्री अद्वैत आचार्याक आपयता आणि सांगता अद्वैत आचार्या तुका उडगा सस्वे तुव हाव हे भूमीक अवतार घेऊन येवका म्हूण गेनु तुव सालिग्रामाक गंगा उद्दा आणि तुळसी दळ अर्पण करून गेनु प्रार्थना करता आशिल्लो. तुगेले प्रार्थने ऐकून गेनुची हांव हे भूमीक अवतार घेवन आयललस. आजी तुव
मिगेले तुल्यान कसाने वर जावका त्या तू मिगेलगी निमगी म्हणून अद्वैत आचार्याक सांगता. तेदना अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभूक सांगता ह्या भूमीन तू मस्त जन बद्धात्म आणि आसाची हांव तुगेला वर निमगिता म्हणरी पुराजनांक तुव कृष्ण प्रेम प्रधान करी म्हणून हांव तुगेलगी निमगितास म्हणून श्री अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभूक सांगता. हे ऐकून चैतन्य महाप्रभूक भारी खुशी जाता आणि अशीची श्री चैतन्य महाप्रभू पुराजन भक्तांक एक एक वर दिताच वताची म्हणरी श्रीधर कोलावेचाक तागेले घरातून आपण हाणू ताक वर दिताची आणि तशीची गंगादास पंडित आणि विंगड विंगड भक्तांक पुराजनाक श्री चैतन्य महाप्रभू एक एक वर तुमक कसं वर जावका सांगाची म्हूण निमगून तांकां वर दिता आसताची जाल्यारी एक भक्ताक श्री चैतन्य महाप्रभू कृपे दाखयनाची. तेदना भक्ता त्यांनी निमगिताची तुम्ही मुकुंद दत्ताक कसलेक तुगेले कृपे दाखयता ना म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभूक पुराजन भक्ता त्यांनी निमगिताची. तेदना श्री चैतन्य महाप्रभू सांगता मुकुंद दत्ताक हांव मिगेले कृपे दिना म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभू सांगता. तेदना पुराजनाक मस्त बेजार जाता. तेदना श्रीवास ठाकूर भायर राबून आशिल्ल्या मुकुंद दत्ताला वता. तेदना मुकुंद दत्ताक विषय कळून मुकुंद दत्त श्रीवास ठाकूरा लगी सांगता तशें म्हाका श्री चैतन्य महाप्रभूले कृपे केदना मेळता म्हणून तूं वचून देवा लगी निमगी म्हणून श्रीवास ठाकूराक सांगता. तेदना श्रीवास ठाकूर येवन श्री चैतन्य महाप्रभू लगी ते सेम प्रश्न निमगिता. तेदना श्री चैतन्य महाप्रभू सांगता हांव 10 मिलियन जन्म नंतर मुकुंद दत्ताक मिगेले कृपे दाखयता म्हणून सांगता. ते श्रीवास ठाकूर वचून मुकुंद दत्ताक सांगिल. तेदना मुकुंद दत्तू कुशेरी नांता म्हाका 10 मिलियन भरता नंतर भगवंताल कृपे मेळता म्हणून तो कुशेरी नांचाक आरंभ करता. ह्या पळोवन पुराजनाक आश्चर्य जाता. तेदना पुराजन निमगिताची आनिके 10 मिलियन जन्म नंतर म्हळरी मस्त समय आसमू म्हूण सांगताना तो मुकुंद दत्तू म्हणटा हे 10 मिलियन जन्माचे नंतर म्हणी म्हाका भगवंताले कृपे मेळतास ते काय व्हड विषय न्हय म्हणून कुशेरी तो सांगताना श्री चैतन्य महाप्रभूक भारी खुश जाता आणि तो सांगता मुकुंद दत्ताक फुडले भितर आपण हाडाची म्हणून. आणि श्री चैतन्य महाप्रभू मुकुंद दत्ताक तागेले संपूर्ण कृपे दाखयता. हे अशीची हे महाप्रकाश लीलांतू श्री चैतन्य महाप्रभू तनी पुराजन भक्तांक एक भारी एक वर दिवन भारी खुशी केल्ले आस. आणि हे लीले सतत जावन 21 आवर इतले काल तनक ते जावन आशिल्ले आस. हे महाप्रकाश लीले श्री चैतन्य महाप्रभूले एक भारी एक सुंदर जावन आशिल्ले लीलेंतू एक हे ऐकून आमकां म्हळरी आमी भगवंताले कृपेक पात्र जावया म्हणून आमी भगवंता लागीं प्रार्थना करुया. हे इतली सांगून हांव हांगाची हे काणी मुक्सितास. तुमकां पुराजनाक धन्यवाद. हरे कृष्ण.